मंगलम। महादेव महादेव शंभो। कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ओं श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। एक विलक्षण अनुभव जातसं हांगा येवन परिसराचें निरीक्षण करून देवाल दर्शन करून आतां तुमकां सगळ्यांकय पळोवन चिक्के कमी करीत एकू जाता अशें दिसता। वॉल्यूम आमकां कळनी एडजस्ट करता आसात तुमी। दोन वर्सां ताचे पेक्षा चड आमी आयकत आयल्यान ती आयकूनच म्हाका अशी उत्तर कन्नडा डिस्ट्रिक्ट दक्षिण कन्नडांतूं देवस्थानांतूं मठा परिसरांतूं राम नाम जप विशेष रुपेन चलतास। आनी मागीर हांगा नूतन निर्माण जातास आनी कल निर्माण जातास ताची भरपूर प्रशंसा ते आयकता आयल्यांत आमी लागीं आयकतास की आनी मागीर आज दर्शन करना पूण हांगा आमकां कळ्ळें वस्तुतः प्रवेश करचे भितर आमी स्वाम्यांगेर भेट घेतना भव्य म्हळ्यार एक सौंदर्य आनी एक भव्यता आयल्या। मस्त खुशी जाली। एक तपस्याचें एक प्रसाद देवालो हें सिद्ध करून दिल्या म्हणून इतलो व्हड करचें कार्य इतलो व्हड एक संपन्न जावंक मेळटलें साधारण पुरुषार्थ जायना। तुमगेले सगळ्यांगेले सहयोग आनी एक नेतृत्व जावंक दूरदृश्टी जावंक तशें तुमकां प्राप्त आसा। वर्तमान पिठाधीश्वरांगेले एक सानिध्यामी ती आमी उगडास करता अशें मी म्हापशी आमी केन्ना आयल्यान ती दोन फावटां आयल्यान ती जाल्यार उगडास आमकां आतां 25 वर्स पयला येतावळी हें 550 येता आसल्यार 525th इयर 85 आनी 25 वर्सां केन्ना आशिल्लीं 25 वर्स पयलीं तावळी गुरुस्वामी आशिल्लो हांगा आमी पिठार आयिल्ले मात्र चित्रापुरांत तावळच एक कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम जाल्लो आमकां आश्चर्य प्रतिदिवस 5000 वॉलंटियर्स येता ती आनी मागीर दुसऱ्या दिसतांनी वचका दुसऱ्या प्रांतांत तितलेच आनी चड वॉलंटियर्स येवचे आसात म्हणून सगळ्यांनी भाग घेवन देवाल प्रसाद प्राप्त करून हांगा कृतकृत्य जावन वचलेली। तावळच एक स्मरण आसा कशें आशिल्लें आमकां ज्ञाना फुडें परिचयूच मेळ्ळी तितली एक घंटो विस्तार जाला। आवास वेवस्था केल्या स्थायी परमनंट कल म्हणटा ती हें सगळें टेम्पररी एक फंक्शन घेवन एक उत्सव घेवन जाल्यार नव नव कल निर्माण केला। आतां मागीर वच्चें आसा स्वामी आमकां दाखयतले आनी असंच नव्हे श्री रामचंद्र विग्रह ताजें एक लोकार्पण जाल्ल्या
आमी येत्तान एक झलक म्हणटात आमकां मेळ्ळी. आतां सांज वेळ सरी लायटिंगान जायना पूण आमकां व्हरतात खंय आमकां पळोवनची एक आतुरता आसा. भव्य कार्य जाता आसा. 25 वर्स पयलें आपणाल परंपरेची व्याख्या करतना ताजें विवरण करतना एक स्वाभिमानान स्वाम्यान सांगिल्लें पुर्वाचार्यांनी ताजें आमकां स्मरण आसा. सो एक उज्ज्वल परंपरा आसा. त्या परंपरेच्या अनुग्रहान हें सण कार्य सिद्ध जाता आसा. जाल्यार त्या परंपरेक सुद्दां एक निमित्त जाय. म्हणूच तुमकां अत्यंत एक योग्य मठाधिपती मेळ्ळ्या ती आनी तांगेल सानिध्यांतूं तांगेल एक निरीक्षणांतूं मार्गदर्शनांतूं समाजाचें संघटन आनी हें सगळें दिव्य कार्य संपन्न जाता आसा. भजन, पूजन, सेवा हे सगळे अंश स्पश्टतया जागृत जालेले आमकां दिसता. समाजांत मस्त खुशी जाता. सारस्वत समाजाचें एक समृद्धीचें कारण जावन आसा. उत्तर भारत आमी तप केल्ल्या, मदेंत मदेंत वच्चे अवकाश मेळटा. थंयचे लोकांगेर संपर्कय जाता आसता. आनी कलकी एक आमी हिंदींतूय उलयतात म्हणून ती मेळूंक येता ती. आनी तांगेले एकच एक आक्रोश म्हणून येता अथवा दुख्ख. उत्तर भारतांतूं आमकां सारस्वत म्हणून घेतात आमी जाल्यार मठ संप्रदाय ना. तांगेले एक दुख्ख. सो तुमकां गोत्त आसका, तुमी ते अनुभव करका कितले धन्य तुमी की एक सारस्वत कुल गुरू अनुग्रहीत परंपरागत जावन आशिल्ले त्या कुलांत तुमकां जन्म प्राप्त जाला म्हणून. वस्तुतः अतिशयोक्ती न्हय. आमी सुद्दां विचार करना फुडें साध्य स्वय एक व्यक्ती मानव शरीर धारण करून शिकून व्हड जाला, गृहस्थ आश्रमांत प्रवेश केल्या, आजून एक गुरू म्हूण ना. तागेलें जीवन खंय वता स्वया म्हूण आमकां एक आयकना पूण एक विचार सुरू जाला. काळजी म्हणून जायना, सगळ्यांगेले आपणाल प्रारब्ध आसता. तर साध्य स्वय एक आध्यात्मीक लक्ष प्रस्तुत जायना जाल्यार कशकल मानव जीवन वया. सो धन्य आसा ती ह्या एक समाजांत तूं जन्म घेतील. कितलें पुण्य कोरनस का, पूर्वजन्मांत कितलें साधन कोरनस का, सत्संग कोरनस का की अशें एक उत्कृश्ट जन्म तुमकां प्राप्त जाला. भजन करचें म्हाका चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन उपदेश दितना श्री कृष्ण परमात्मा गुरु रूपेण सांगता आशिल्ली सखा जावन न्हय. अर्जुनान शरण वचना फुडें तातूंत नारायण स्वरूप जागृत जावन गुरु रूपेण उपदेश दितना सांगलें. तातूंत एक हो सरल उपदेश तुमकां तसो 4 प्रकारचे लोक देवाल भजन करतात. भजन्ते मां जना कशें तें सुकृतीनः. हे अर्जुन ते सगळे बरे कार्य करतले. थंयच एक कॉशनिंग म्हणटात येता. सावधान, सगळे 4 श्रेणी बरे कार्य करतले. आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च. हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, भरत कुलांतूं श्रेष्ठ जावन आशिल्लो तूं आयक. आर्त जावन एक व्यक्ती मगल भजन करता, जिज्ञासू जावन भजन करता, अर्थार्थी जावन भजन करता आनी ज्ञानी आनिकल करतलो. देवा साक्षात्कार जाला ताका देवूच दिसता. मागीर लौकीक वेवहारू. आर्त म्हटल्यार दुख्खांत आशिल्लो, त्रस्त जालेलो. हय ना बाय, सुमार लोक आसता ती हांव देवांत विश्वास करना. त्रास जायना फुडें त्या देवस्थानांत वचल्यार कले एक पेढा चढाया, कले एक फूल अर्पण केल्या, कले जातल बाय. आर्त जावन पुणी देवाल भजन करता. आर्त जावन करतले आसता ती जाल्यार थंय सांगल्या सुकृतीन हांवें बरेंची कितलो असंख्य जन्म घेतल्यात एक जिवान. आत्ता पुणी एक खंयचे निमित्तान असो देवाल भजन करता मागीर धन्यता. बट ती एक श्रेणी आर्त जावन. जिज्ञासू केन्ना जाता? जिज्ञासू केन्ना जाता? हांव साधन केल्यारी, हांव कले देवाल सेव केल्यारी, पूज केल्यारी देव अनुग्रह करता.
मगल काम जाल्लें तितलें मात न्ही. हो देव म्हाका कसलें म्हण एक जिज्ञासा ज्ञातूम इच्छा उत्पन्न जायना फक्त जिज्ञासा म्हणटा ती एक यात्तरच श्रेणी. प्राय सत्संग ना जाल्यार गुरूंगेल अनुग्रह ना जाल्यार परंपरागत एक गुरूंगेल संस्कार ना म्हण जाल्यार आर्त जावनूच व्हरता ती लोक. जिज्ञासा केल्लें वहाँ पे गया थंय वचलो थंय पूज केली नोकरी मेळ्ळी गई जॉब मेळ्ळें आनी कल केलें प्रमोशन मेळ्ळें मगल काम जालें. तो देव केल्लें देवाल कल इच्छा ही जिज्ञासा उत्पन्न जायना. सत्संग जातास म्हण जाल्यार ही जिज्ञासा उत्पन्न जाता. देव केल्लें देवाल कल इच्छा म्हजे खातीर कशें. आनी ते प्राय सत्संग जातास मग गुरू अनुग्रहीत समाजांत मात्र स्पश्टतया ही एक जिज्ञासा उत्पन्न जाता. देवाल्या वचून आमी कार्य करून घेता ती जाल्यार देवा तुका कसलें जाय कसलें साव मगल हातान करून घेवचें आसा म्हजे खातीर श्रेयस कसलें प्रेयस मागोतस श्रेयस केलें म्हजे खातीर बरें केलें भिवन येवचे बदला खुशीन येवचें कणी करता हांवें ही जिज्ञासा उत्पन्न जाल्ल्या म्हळ्यार गुरूंगेल अनुग्रह आयल्या आनी तुमकां अवकाश मेळतस आनी तुमी ताचो लाभ घेतस. ताचे पेक्षा एक यात्तर श्रेणी अर्थार्थी. अर्थ म्हटल्यार जिवनांत अर्थ पयस आसल्या नवो अर्थ म्हणटात ओके अर्थार्थी देवान साहेब केल्यार पयस मेळटा सुरक्षीत आसा आपणा वेवसाय इत्यादी तशें एक विश्वास आसा. जो विश्वास कोणाचेर येता आसा देवाचेर येता आसा. उगडास्तवन घेया ती हगूर शिफ्ट जाता हांतू पर्स्पेक्टीव म्हणटा ती. पयलें हें दुख्ख नाका हें सुख जाय आर्त जिज्ञासू मेरी वय प्रार्थना केली म्हाका सूख मेळ्ळें कोण वया दिता आसा हगूर दृश्टी खंय वता आसा देवा दिकाना कोण हो देव म्हणलो. थंय मार्गदर्शन मेळ्ळें गुरूंक गेल्लो एक वात्सल्य प्राप्त जालें उपदेश प्राप्त जाल्यार तो सज्जन तो व्यक्ती हगूर ताले जन्माचे एक सार्थक करून घेवच्याक तयार जाता अर्थार्थी जाता. जिवनाचो अर्थ कल्लो पळयल्या पयशे ना जाल्यार त्रास जाल्यार पयशे आसत म्हळ्यार आतां भरपूर आसा ती हांव सुखींत आसा हांव सुखी आसा. दुसरो मनुश्य ताल्याक म्हजे पेक्षा 5 वांट्यांनी चड पयस आसा मात ताका चूकय 5 वांट्यान चड आसा तशी इक्वेशन जायना. एकाच पंथा उलटीची आसता. सो अर्थ खंय आसा जिवनाचो म्हण तशी एक जिज्ञासा घेवन कोण साधन करता अर्थार्थी म्हणा परमार्थ अर्थी जालेलो आनी उत्कृश्ट ती श्रेणी. आनी हें गुरून अनुग्रह ना म्हण जाल्यार ही बुद्धी जागृत जावची साध्य ना. संवसारश तातूंच बांदून घालता तुवें कर्तव्य करी आनी पयशे घेवंक ती बस तवळ सगळें सुखी. बट हाचे पेक्षा चड केलें आसवा मानव शरीर मेळ्ळ्या म्हळ्यार ती विचार जागृत जालेले तवळी विवेक उत्पन्न जावन वैराग्य उत्पन्न करूंचें भक्ती उत्पन्न करूंची गुरूंगेल अनुग्रह शिवाय जायना. परत फसता मेळ्ळें म्हळ्यार धन्य आनी तुमकां हें प्राप्त जाता आसा. तुमी कशी सेवा केल्या जप कोरून असो फाव आसा हांगा आर्थीक सहाय कसलें कोरून असो फाव आसा टॅक्निकल स्किल्स आसा ती तें प्रदान कोरून असो फाव आसा. जर तुमच्यान तूं हे संस्कार येता आसा ती देवाल म्हाका अनुग्रह जाय देवाल सांगात म्हाका संबंद आनी दृढ जावंका म्हण एक निश्चय उत्पन्न जाता. नाजा जायना कॉन्फिडन्स खंयच्यान आसता अमूक देवस्थानांत वचून अमूक सेवा केल्यार मगल काम जाता बस मगल काम जालें देवान केलें ना. जिज्ञासा उत्पन्न जाली तूं कोण तुगेल संबंद मगल सांगात कसलें तावड हगूर प्रवेश जाता जिज्ञासूर अर्थार्थी. मागीर तितलें आमी सांग येता तेजें विवरण कर येता ज्ञानी म्हळ्यार कोण देवान साक्षात्कार केला तशी तुमकां प्राप्त जावन आसा ती एक परंपरा मठाधिपती. सो तुमी कसले हांगा सेवा करूं येता ती निश्चित उगडास दवन घेया ती तशी तुमगेल बुद्धीन तेका प्रचोदन जावंका म्हण तांगेल संकल्प आसता. ना जाल्यार देवस्थानांत तूं आनी मठांत कल फरक. देवस्थान आसा ती हरड्ड देवस्थान आसा ती थंय वैदीक आसा ती थंय तुमी हवन करयता ती पूज करयता ती आनी तुमगेल काल अभिश्ट आसा प्राप्त जाता. देवान सांगेल तुमकां आयकत ना मठांत गुरू आसा ती गुरू तांवें प्रदान करता ती आनी
अनुग्रह करून मुमुक्षा जागृत करून देवान सुद्धा संपर्क करून दिता. ती तशी एक परंपरा, कुलपरंपरा तशीची एक हांगा कशी तुमी पळयता ती गुरु परंपरा प्राप्त जावन आसा. सो अशी एक आमगेले हें सारस्वत समाज पवित्र परत जागृती येता आसा प्रत्येक स्तरान. तूं लोक विमुख जाता आशिल्ले मॉडर्नायजेशन खंय खंय तें खंय जाल्यार युवा पिढी सुद्दां येता आसा आमी पळयता. ती तें पळोवन मस्त खुशी जाल्या. इतलो उत्साहान तुमी भाग घेता आसा ती. सो 4 मठाने अनुग्रहीत हें सारस्वत समाज यशस्वी जाता. इतर समाजाक एक प्रस्तुत करता जीवन कशें आसता म्हणून. केवल भोगान जायना. पशु सुद्दां तें करता. मानव तर खंय आयली सेव करा ती जाल्यार लक्षच्युती जावन ह्या जल्मान तुमची म्हाका देवाच्या चरणांचो स्पर्श जावंका तशी एक निश्चय हाडयतले आनी वाटच चेडणा आपण करून दितात. आमी म्हणटले एक गुरु अनुग्रहीत समाजांत हें साध्य आसा. आज एक विलक्षण दिवस दत्त जयंती. गुरु दत्त गुरूंगेल दिवस. आमी सुमार कार्यक्रम दवरून घेता ती अनुष्ठान इत्यादी करता ती. आज हांगा येवचो एक अवकाश जालो अशे दिवसारी पुर्णिमेचो ताजें चिंतन करता. वतच नव्या अत्री महर्षी अनुसूया ऋषिपत्नी तिगल कौतुक ऋषिवर्य करतालीं देव सुद्दां करतालीं. तावळ थंय एक विषय आयलो कोण वया हिगल परीक्षा करया. ती एक गृहिणी ऋषिपत्नी पर्णकुटिरांत राबता करतस कार्य. ऋषिवर्य वेदाध्ययन अध्यापनांतू यज्ञ हवनांतू व्यस्त सती. आयल त्रिमूर्ती थंय परीक्षण करूक आयली आनी ती गृहिणी मातृवत ओ येया ती कल जावंका. गृहस्थाल धर्म नव्हता. अतिथी म्हणटा ती तिथी नातिले अनअनाउन्स्ड एक सांगून वच्चे विंगड खबरी. पावस आयल बा वत आशिल्लो जोर पावस आयल्या घर नॉक केलें चिके येवी अतिथी जालो तो अनअनाउन्स्ड. तिथी नातिलो सांग नाती लायला अचानक. तशी हेता एक जाण आयल्या ती कसं जाय. तांणी एक डिमांड केलें अभद्र असह्य जो तिगल असले शक्ती की त्या सुद्दां तेन प्रदान केलें तांकां बाल रूप करून तिगल धर्माचें पालन करताची तांगेल कलिच्छेशे पूर्ती करून आमकां दत्तात्रेय प्राप्त जाल्या त्रिमूर्ती. ही आमगेली संस्कृती. अशी तें एक तेज आपणाल कर्तव्य आपणाल धर्म सोणातिले त्रिमूर्तींक सुद्दां एक दत्तात्रेय रुपांत प्रस्तुत करून आमकां एक विलक्षण एक हांतू ही प्रचंड शक्ती मेळ्ळ्या. गुरु रुपेण आमी नमस्कार करता ती आवाहन करता ती. अनसूया असूया म्हळ्यार दोश गुणेशु दोष दर्शनम. असूया म्हळ्यार तुमी लौकिकान म्हणटा ती जाळ म्हणटा ती स्वाभाविक तें. काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य षड्रिपू असल्या सुद्दां आमी पळयल्या साधनेंतू साधक असूया दृश्टीन ग्रस्त जावन शिरकता ती. दुसऱ्यान तूं संयम दवरल्या सुद्दां अयो ताका चड प्रोत्साहन मेळटा असो सगळं साधन चिके चड बरी चलतस म्हणून तांतूंचें दुख्ख पावन असूया दृश्टी हें काडका पडटा काळ सोडका पडता. अनसूया मारी तश असूया दृश्टी नातेली म्हणूची खंयचे एक परिस्थितीन तूं स्फुरण येता आत्मान तें स्फुरण येता. आनी एक विकट परिस्थितीन सुद्दां कल्ल करका कल्ल उलोवंका म्हूण तें स्फुरण येता. विचार करून प्लॅन करून सुद्दां जायना तिलें तें येता. कारण जीवन हें सगळें कशें एंटिसिपेट केलें प्लॅन केलें तशें जाता. आमी करता ती जाल्यार अचानक सगळें जाता आसता. त्या वेळार एक मिनीट हांव चॅक करून येता बुकान तूं जर्नलान तूं कत्कल करचें म्हणून तशें जायना. शांत जावंका गुरुस्मरण केल्लें प्रेरणा आयली करचें. तशी तिणें दाखोवन दिल्या. आमी तिगल आराधन करता ती तशें आमच्यान तूं ती असूया दृश्टी यावो हे ऋषी पत्नी ही मात
हे देवी अनसुया हाची गरज आसा. ना जाल्यार आर्तो जिज्ञासूर अर्थार्थी ज्ञानी जायना. वय की ना. आपणाल प्रारब्धवश एक व्यक्तीक एक परिस्थिती मेळिल्ली आसता, एक कुटुंबीन तूं जन्म मेळ्ळा. असूया दृश्टी आसा म्हूण जाल्यार अयो म्हाका कितलो त्रास तगल पळय कितलो घोमटी कोण जाता असो. आपणाल परिवार लोक आपणाक कितलो त्रास दिता ती तो पळय कितलो सुख संतोष अशी पळोवनूच मुखार वचना. असूया दृश्टी ती सोड कापडता तावळ प्रगती जाता. आनी कसलो आपण भक्त असो ते आपणाल पूर्व कर्म कृतकर्मा मितींच नव्हे ताकाच प्रारब्ध म्हणटा. ती प्रकर्षेण आरब्धम अधुना फळ दिवच्यान तूं असूया दृश्टी ना जाल्यार एक साधकू साधन करत मुखार वतस ताचे कितके त्रास आयल्यार देवारी दोश घालता. हे देवा इतले वर्सां तुवें साधन केली हांकां जालें तूं म्हाका सोडून घालें देवाचेर. अरे देव रक्षण करूंक आसा तूं भक्तस तुगेलें आपणाल प्रारब्ध तांतुल्यानसून तुका वयर करता तें एक तप रुपेण घे तुगेली प्रगती जातली म्हूण आश्वासन दितस ताका आयकूंक जायना. केन्ना तो आयकता तवळ आर्त स्तरार्थान ताणें जिज्ञासू स्तरार प्रवेश करचो ताका अधिकार येता. तवळ ताका वस्तुतः अधिकार येता गुरूंगेल सेव करची. सेव म्हटल्यार शुश्रुशा म्हणटात. शुश्रुशा म्हटल्यार श्रोतूम इच्छा आयकूंची इच्छा. गुरुल्याक येवन आपणाक दुख्ख सांगलें प्रसाद घेतलो वचूनी. जर गुरू कसलो सांगता आसा तें आध्यात्मीक चिंतन कसलो बोध दिता आसा तें आयकूंची इच्छा असल्यान हो एक व्यक्ती आयकतलो. मागीर ताका ज्ञान जातलें मागीर तो साधन करतलो. तशी एक प्रगती जावंक आसुलें जावंक म्हणून जालें आसुलें दत्तात्रेयाले गुरू रुपेण चिंतन करतना अनसुया पयलीं म्हज्या अंत यावो म्हूण तशें एक संकल्प कोर न्हू खंयची परिस्थितीन तूं देर इज डेफिनेटली समथींग आय हॅव टू लर्न इन दीस म्हणून चॅलेंजांक घेवन सुद्दां ते परिस्थितीन तूं दोश दुसऱ्यांचेर घालनातिलें सहन करून मुखार वचें सामर्थ्य कोणाक येता. वस्तुतः ताका जिज्ञासाय येता आनी मागीर ज्ञातूम इच्छा मागीर गुरून सांगिल्लें वाक्य अर्थ चुकोवन हृदयंगम करचें एक सामर्थ्य येता. अशी आयकूंच न्ही तें हृदयंगम जावंक. सो ताका साधनेन ती सिद्धता येता. जिज्ञासूर अर्थार्थी जाता. निश्चिंत जावच्या सूर जाता. तवळ वस्तुतः त्या व्यक्तीक कृष्ण उपदेशू सार्थक जाता. कळटा. योगक्षेमम वहाम्यहम. तुका कसलें जाय तुका कसलें आवश्यक आसा हांव हाडून दिता. आनी तुल्य आशिल्लें तुका कसलें आवश्यक आसा ताजें रक्षण हांव करतां. कल्याक त्या व्यक्ती दृश्टी देवा दिकान जाल्या. वेव्हार सुटला म्हूण न्ही मूर्ख जायना तो. वेव्हारान तूं सतर्क आसा कुशल आसा कुशलता वाडता. राग द्वेशू सुटूसूर जाता. निश्चिंत जावन साधन करता. आनी देवालेंच एक प्रेरणा मेळता आसा. काम करतना कल्ल आसता मनांत विचार चलता आसता ती वय की ना. एक रांदेकाय सुद्दां कले करतना विचार चलता ती खलेपणी विचार चलता ती. ताणें तशें म्हणलेलें हांव ताका आनी तो नेक्स्ट टायम मेळता हांव ताका तशें म्हणटा तशीच विचार. ते बंद करका ना जाल्यार जायना. राग द्वेश आसता जाल्यार विचार चलता ती. ना जाल्यार हे देवा हांव तुजे खातीर करता आसा बरें कार्य म्हजे खातीर म्हगेल्या हातान करून घे अशी प्रार्थना करता. एक केन्ना काम करता वस्तुतः तागेलें अंतकरण शुद्ध जाता आसा. जिज्ञासा वाडता आसा. तागेलो एक संवाद कोणा सांगाती देवा सांगात जाता आसा. धन्य त्यो व्यक्ती. सत्संग ना जाल्यार हें साध्य ना. देवाक सुद्दां आमी वापरतलीं. म्हगेलें काम केलें वता आनी तुका त्रास दिना. तूं कोण म्हण तशें येवचें मनांत विचार सुद्दां आनी इच्छा आनी मागीर तें क्रियान्वयन जावचें साधनेन तूं उपासनेन तूं गुरूंगेल्या अनुग्रहान जाता. जिज्ञासू जाल्यार मागीर तें सार्थक परमार्थ मेळताच. देवाल वात्सल्य अशीच परोक्ष रुपेण एक हांवें देवाल पूज केल्ली म्हूण हांवें जालें हें म्हाका मेळ्ळें म्हूण हांव खूश न्ही. देवाल अनुग्रह जाल्या म्हूण म्हाका एक खुशी हें आसाची जिवनान तो प्रसाद मेळ्ळेलो. आनी देवाल दृश्टी देवाल दिक्कान दृश्टी तीव्र जाल्यार मानव जल्म सिद्ध जालो म्हूण येता. हाचे खातीर
तुमचे खातीर व्यवस्था कोण जाल्या तुमी जन्म घेतलाचे शेक समाजान तूं आनी प्रत्यक्ष दाखोवन दिल्या तुमी ह्या भव्य कार्यक्रमान तूं इतलेक परिश्रम करून आपणाल घार असो देवस्थानांत वचून रामनाम जप असो आनी हांगा येवन सेव करून सो हें पळोवन निश्चित आमकां एक अद्भुत आनंदाचो अनुभव जातस आनी आमी हीच प्रार्थना करता ती गुरूंगेल चरणी की तुमकां अशीच मुखार मार्गदर्शन मेळ्ळो तुमगेल जिवनांत तूं देवाल प्रसादू स्पश्टतया प्रकट जावो तुमगेल हृदयांत तूं देवाल प्रती भक्ती वाडडो जिवनाचे कल संसाराचे कर्कशता आसता ती क्षीण जावं आनी कल म्हणजे संयम दवरून तुम्हें हे सगळं एक उपासन केल्या व्हड उपासन ही एक अनुष्ठान म्हणून येतं 2 वर्सांची की 2.5 वर्सांच्या सुखावस मार्गदर्शनान तूं हांगा पूर्ण जायनी हें एक जस्ट एक स्टेपिंग स्टोन म्हणटा ती आनी आमी करूं जाता म्हण तशें एक विश्वासान जिवनांत तूं एक समृद्धी सुख शांती तुमकां प्राप्त जावं आनी सुख शांती समृद्धी यश इत्यादी प्राप्त जातना देवाल केन्नाय विस्मरण जावन अरे पीठस रक्षण करतलें तुमगेल दृश्टी गुरूंगेल चरणी असो उपदेश आयकूनच्याक एक आतुरतस म्हूण जाली अरे सुरक्षीत आसात तुमी ती सुरक्षा आमकां जाय ना जाल्यार ह्या महामायान तूं केन्नाय पांय निसोवचें साध्य आसा तें रक्षण तुमकां प्राप्त जावं म्हूण ह्या एक पवित्र दिवसारी दत्त जयंती निमित्त एक कल्ले आचरण आमी करता आसा ती आंतरीक ते अनुग्रह तुमकां प्राप्त जावं म्हूण आमी गुरुचरणी प्रार्थना करता ती भोग आमचे सगळे कार्यक्रम जाता आसा ती वस्तुतः 25 वर्सां नंतर येवन मध्यंताम आयली 2007 तूं संभवता जाता वळी विशेष कले भायर पळोवचें आनी नाशिल्लें आत्तां पळयल्यार एक खुशी जाता कशी एक भव्यता येता आसा व्यवस्थित रुपेन भव्यता येता आसा विचार कोरून वेल प्लॅन्ड म्हणटा ती वेल स्ट्रक्चर्ड स्वाम्यांक गेले मार्गदर्शनान तूं सगळें जाता आसा तशीच तुमगेलें एक आंतरीक जिवनांत तूं देवाल प्रती कसलें एक आराधन करचें आसा लेट इट बी वेल स्ट्रक्चर्ड थोडें केलें सुटलें परत केलें सुटलें अशें न्ही एक सातत्यान फुडें तैल धारावत तुमगेलें केलें एक चिंतन सुरू जाता सहजतया ध्यानांत तुमगेलो प्रवेश जातलो मागीर कशी वेवहार तुमकां दिसता असं पंचभौतीक एक पंचभौतीक एक संसार म्हणलो हाजे एक अधिष्ठान आसा तें सत्य आसा ताचो अनुभव सुरू जाता मन इंद्रियांचे परे जावन केवल युक्ती न्हय केवल एक इंटेलिजन्स म्हणटा ती बौद्धीक प्रयासान खंयचें तत्व प्राप्त जायना मनाचे बुद्धीचे परे जावन आसा तें दिव्य तत्व तें तुमगेले इश्ट देव तागेल चरणाचें दर्शन करून दिता धन्य जातात तुमी मस्त संतोष जालो एक भजन करुया सरल गुरु महिमा तबला जायगा हार्मोनियम संक 20 मिनिट आसा ती 5 मिनिट भजन जायना पडो 1 मिनिट पण शांत बसका ह्या स्वरार मागीर शांत जावचें भजन नव्हे सेवन करचें देवालें स्तुती आमी करता आसा ती स्तुती करतना देव आयकतच की कशें असो अपस्वर जाल्यार असो आयकत की तो खूश जातच की तें आस्वादन करता गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा
अगम्य गरिमा गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अगम्य गरिमा गुरु महिमा त्रिमूर्ति धारिणी गुरु महिमा त्रिमूर्ति धारिणी गुरु महिमा कृतापहारिणी गुरु महिमा त्रितापहारिणी गुरु महिमा शिष्योद्धारिणी गुरु महिमा शिष्योद्धारिणी गुरु महिमा शिवैक्यकारिणी गुरु महिमा शिवैक्यकारिणी गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अगम्य गरिमा गुरु महिमा अग्नि परीक्षा गुरु महिमा अग्नि परीक्षा गुरु महिमा आत्मसुरक्षा गुरु महिमा आत्मसुरक्षा गुरु महिमा कृपा कटाक्ष गुरु महिमा कृपा कटाक्ष गुरु महिमा शाम्भवी दीक्षा गुरु महिमा शाम्भवी दीक्षा गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा
अगम्य गरिमा गुरुमहिमा रसमय विकसन गुरुमहिमा रसमय विकसन गुरुमहिमा रहस्य प्रकटन गुरुमहिमा रहस्य प्रकटन गुरुमहिमा संशय निरसन गुरुमहिमा संशय निरसन गुरुमहिमा संविन् निमज्जन गुरुमहिमा संविन् निमज्जन गुरुमहिमा 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 अपार महिमा गुरुमहिमा अगम्य गरिमा गुरुमहिमा स्वाम्यां गेले आग्रह ऐकल्य अयोध्यावासी राम नमो जायत की आम्ही 10 मिनिट सहज 6 घंटे 10 मिनिट अयोध्यावासी राम नमो उपयुक्त कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो
नमाम्यहम्। अयोध्यावासी राम नमो, गोकुलवासी कृष्ण नमो। अयोध्यावासी राम नमो, गोकुलवासी कृष्ण नमो। कौसल्यासुत राम नमो, कौसल्यासुत राम नमो। देवकी नंदन कृष्ण नमो, देवकी नंदन कृष्ण नमो। सीतालिंगित राम नमो, सीतालिंगित राम नमो। रुक्मिणी वल्लभ कृष्ण नमो, रुक्मिणी वल्लभ कृष्ण नमो। अयोध्यावासी राम नमो, गोकुलवासी कृष्ण नमो। दंडकवनचर राम नमो, दंडकवनचर राम नमो। वृंदावनचर कृष्ण नमो, वृंदावनचर कृष्ण नमो। हरदूषण हर राम नमो, हरदूषण हर राम नमो। कालियमर्दन कृष्ण नमो, कालियमर्दन कृष्ण नमो।
कंसक कृष्ण नमो कंसध्वंसक कृष्ण नमो हनुमत सेवित राम नमो हनुमत सेवित राम नमो अर्जुन पूजित कृष्ण नमो अर्जुन पूजित कृष्ण नमो अयोध्यावासी राम नमो गोकुलवासी कृष्ण नमो अगणित गुणगण राम नमो अगणित गुणगण राम नमो अनुपम सुंदर कृष्ण नमो अनुपम सुंदर कृष्ण नमो अखिल चराचर राम नमो अखिल चराचर राम नमो आनंदामृत कृष्ण नमो आनंदामृत कृष्ण नमो अयोध्यावासी राम नमो गोकुलवासी कृष्ण नमो गोकुलवासी कृष्ण नमो अयोध्यावासी राम नमो आम्ही आत्मा राम जावन सती हृदयांतूंचे आम्ही श्रीरामचंद्रागेले अनुभव करता ती आनी कोणाक वय न्हय करनात वय हां तावडी कोणाक की संस्कार ना ती आजुनी गुरुवांनी प्राप्त जायना ती तांचे खातीर सुद्दां हांगात वेवस्था जाली न्हय अयोध्याच वचका म्हूण ना न्हय हां सो तशें आशिल्ली ती एक समाजाचे अभिवृद्धी जाल्ली म्हळ्यार संपूर्ण समाजाची अभिवृद्धी जाताची तुमी एक निश्चयन तुमगेल कल परंपरा आसा कसले संस्कार आसा ती गुरूंगेल मार्गदर्शनान करता वचल्यार एक टुरिस्ट एट्रॅक्शन म्हूण सुद्दां आयल्यार तांच्या हातूंत एक आस्था उत्पन्न जाता खंय खंय वचेत बिचार वचून शिरको येत हांगा आयल्यार कसली एक पुण्य प्राप्त जात की मुखार तांगेल सुद्दां अभिवृद्धी साध्य आसा तशी एक केंद्र जाल्ल्या जाल्यार परत परत आमी कशें म्हणटा ते सगळे कलबर जालें त्यासूय घेवन कोण दिल्लें हें म्हण ताजे दिकान एक लक्ष वचका तांचे प्रयत्न जिवनाचें एक सार प्राप्त करचें असं मानव जीवन सार्थक करचें आतां सुद्दां आमी भजन केलें सारस्वत तुमी सो
ही श्रुती जी शार्प आनी तूं कळ्ळें ना जस्ट एक आमी सांगिल्लें 2 मिनट कंडिशन आशिल्लें 1 मिनट पुणीचें केन्ना शांत जावन बसका जातलें की जातलें कल्याक हो एक स्वर घेवन आमी भजन म्हणलें लगभग सस्वर जालें भजन मस्तकले बेसूर जायनी नवें ना जर ते खंयच्या स्वरार आधारीत ही एक श्रुती आशिल्ली सो सगळें हे सगळं स्वर परत ह्या स्वरांतूं आमी विनियोग करता सती समर्पित करता सती आनी तो एक स्वर घेवन गुरूंगेल स्मरण करून उपदेश मेळना फुडें गुरूंगेल हृदयांतूं एक भान जावंका आत्मसात जावंका तो उपदेश म्हण ते प्रयत्न प्रत्यक्ष आमी कशें करतात नित्याक करचो एक प्रक्रिया सार्वभौम नियम म्हण येद गुरूंगेल स्मरण केलें घार बसून जप करतना सुद्दां हे गुरुवर्य तुमी सांगिलां तर हांव नित्याचे जप करचें गायत्री मंत्र आसा संध्यावंदन आसा मागीर जप करतना गुरूंका स्मरण करून नमस्कार करचे भितर गुंगडुंगल्यांक थानी एक शक्ती येता दिग्बंधन म्हणटा सुतू वता रक्षण करता सूक्ष्म चिंतन करचें आसा हांव मगल शिष्य मगल ध्यान करता असं म्हणून गुरुल्यांक थानी येता तें दिग्बंधन याना फुडें समाहित जावन साधक दोळे चिमिकून थोडे प्राणायाम अनुलोम विलोम करून समाहित जावन बसता कल प्रार्थना करता पयलें तुमगेले इश्टदेव कसले आसा गुरु श्रेष्ठ सो गुरूंगेल पादुकेच स्मरण करता ती शिरोधार्य गुरूंगेल पादुका मगले सहस्रारी हांव ध्यान कोण आवाहन कोण धरल्या ही एक संकल्प करचें 1-2-3 सेकंड्स म्हणटा आनी आमी परत ही प्रक्रिया सांगता ती गुरूंगेल पादुका एक व्यक्तीन शिरोधार्य केल्या मानसीक रुपेण सुद्दां लागीं शक्ती आसता ती दुष्ट शक्ती धांवन वता ती आनी स्वच्छ बरे शक्ती आसात आकृश्ट जाता ती कल्याक प्रबल शक्ती आसल्या सुद्दां आपणाल तागेलें एक क्षेत्र आसता गुरूंगेल पादूक आयले आपणाक तिसय आकृश्ट जातात कल्याक ह्या संवसाराचें पर्यावरचें सामर्थ्यान दिवचें ज्ञान दिवचें सामर्थ्य ह्या पादुकेंत ताचें तांकां सूक्ष्म आसा तांकां कळटा तुमी कशें ध्यान करतात तें आकृश्ट जावन अभिशेक करतात आनी त्यो शक्ती खंयच्यान अभिशेक करतल्यो बॉयल्ड वॉटर गंगा जल पवित्र अमृतान करता ती तें अमृत संपूर्ण तुमगेल गुरू पादुकेरी ताजें स्नान जावन तुमगेल शरिरार येता चरणामृत तुमकां प्राप्त जाता विज्युअलायज करचें वेरी स्ट्रॉंग फ्यू सेकंड्स झर वता आनी तें उद्दां अशें भायर वचना भितर वचून सुद्दां ओत प्रोत जावन हृदयान कल दुख्ख की कल्मश की कसली काळजी की हूळण वता हे गुरुवर्य म्हणून एक 5 सेकंड ध्यान करचें रस येता तांतूं स्वच्छ जाता मन मागीर ध्यान करूं येता जप करूं येता एक सार्वभौम प्रक्रिया आसा बिजाक्षर वापरून कले दीक्ष म्हणून न्ही मस्त कले कुंडलिनी हांतून वचना ती योगी आसता ती समोरची अधिकारी शिश्याक दिता ती जर ती एक प्रक्रिया मुलाधारांत मगले क्रिया करची शक्ती आसा इतलो जन्म क्रिया करता येयला खंय मोक्ष मेळ्ळा आतां ह्या जल्मान पुणी ते क्रियाशक्तीन ते शुद्धी हाडूंक विद्या आतां हांव विद्यापूर्व कार्य करता देवाल कार्य करता देवा खातीर देवाक स्मरण करताच करता तशी म्हणून एक संकल्प घेवन हृदय इमोशन्स भावना मस्त प्रकारची भावना येता ती रागय आसता द्वेषूय आसता भय आसता काळजी आसता खुशी आसता शुद्ध भावना खुशीची एक मंगल भावना मगल हृदयांत आसका भक्तिपूर्वक मगल हृदय एक म्हाका प्रोत्साहित करता मगल हृदयान खिन्न हृदयान कले सेव जातना तशी एक भावना जावंका म्हणून आमी संकल्प करून ह्रीं हृल्लेख हा बीज धारण करता ती आज्ञाचक्रांत एक क्षणाक स्मरण करून गुरूंक गेलें अनुमती घेवन सहस्रारांतूं आपणाल ध्यान लायतात एटेंशन थंय हाडलें थंय कसलें आसा गुरू पादुकाचें आसा हेंच मगल जीवन सार्थक जालें मगल क्रियाशक्ती मगल भावनात्मक शक्ती मगल ज्ञान शक्ती अर्पण जाता आसा गुरूंगेर चरणी तशी एक धारण करून
श्रीं पूर्ण तेज बीज करून श्री गुरुभ्यो नमः. एक 3-5 पंथ म्हणतात ते मागीर शांत जावन आपणा इश्ट मंत्र मानसे गुरून दिले मंत्र घट्टी म्हणचे सन्ना बीजाक्षरयुक्त तयारी सोबतां करचें नाजाल्यार शांत जावन अनुभव करचो आनंदाचो. ओम प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणी प्रतिप्रयाणीप्यमृतायमानाम् अन्तः पदव्याम् अनुसञ्चरन्ति आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये. अबलां प्रपद्ये. अय्यू श्री गुरुभ्यो नमः. अय्यू श्री गुरुभ्यो नमः. 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 गुह्यगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादां महेश्वर. भवानि शङ्कर मम शरणं. भवानि शङ्कर मम शरणं. भवानि शङ्कर मम शरणं. नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः. अवस्थाशाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा.
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. महादेव महादेव. कोणते कोण कराती सेव केलेले हा एक अवकाशू, विलक्षण अवकाशू परंपरेन तुमकां प्रदान केला. जाल्यार यावत शरीर आसा सरी गुरू आनी शास्त्र वरेण्य जावन आसा. खंय अहंकारान म्हाका गरज ना म्हूण ही भावना येवन आसा. संतुश्ट जाता गुरूंगेल हृदयू आनी त्या संतोषानच तुमकां कसलो जाय की तें प्राप्त जाता. घुमटेकोन करा ती मस्त खुशी जाली हांगासर पळोवन. एक आमकां अभिमान आसा एक सारस्वत समाजाचें एक कौतुक म्हूण येता. संपूर्ण समाजाक मार्गदर्शन करतलें. प्रेमपूर्वक प्रेमपत्र म्हणून तुमगेले एक शब्द आसा स्वाम्यांनी पेटयलेले म्हणून. एक न्ही 5 पेटयलेच का. कल्या मेरी शिश्टाचारू कल्ले एक परिवर्तन जाल्लें व्हड कार्यक्रमान जाताच ना वय ना. कवळे मठ स्वामी येवचे आशिल्ले आजी आतां फाय येता सती अशीच एक ईमेल पेटयनी कोणी मान्य व्यक्तीक आमल्या पेटोवन अशें आसा अशी सांगून हें पेटयल्या. हो शिश्टाचार एक प्रिती वस्तुतः प्रेम तातूंत दाखयल्या आमकां मस्त. आय वॉज व्हेरी टच्ड बाय दॅट. सो आतां आमी हीच प्रार्थना करता ती घोमटेकोन करा ती तुमगे जिवनांत सुख शांती ऐश्वर्य सगळें प्राप्त जावं. निश्ठ मात्र गुरुचरणी देवाचरणी केन्नाय उरो. विशयांत निश्ठ नाका धोका देगा. गुरुंगे चरणी देवाचरणी. ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव.